पूण एज फार एज अपकमींग असेंब्ली इलेक्शनाचे हितूंतल्यान कितें इलेक्शनचे आसत न्ही बट ह्या वेळा हांव आतां उलयना पूण आमचे अध्यक्ष आसा ते पूर्ण ब्रीफ करता ओके अशें आयकलां की असेंब्ली इलेक्शनाचेरूय एक बूथ रावन स्ट्रॉंग करचें ते आसत काणकोण कशें ते आसा आसत काणकोण कशें काणकोणाच्यो खबर आहा म्हाका हय तेंच म्हणटा सो तितूंतल्यान सान हे फावट आनीक चड बरी लीड आसतली काम तुमची बरी खबर आसता तुमकां म्हणजे संघटनात्मक ऑर्गनायझेशन काम खबर आसता तुमकां चड उलोवपाची गरज ना म्हणजे डिस्टर्बन करपाची गरज ना म्हणजे स्मुथली वेवस्थीत चल्लें आसा आनी त्यामुळे सगळें वेवस्थीत जातात तळवडकर आनीक बरी लीड हाडटलो हे फावट 100%. सर एसटीचे रिजर्वेशन असेंब्ली पयलीं जातले दिसता आमी तुमकां वाट पळयतले न्ही रे दिसता तुमकां खंय जातले ह्या इलेक्शनाक मेळटले प्रयत्न आसा न्ही एज ए ट्रायबल वेलफेअर मंत्री म्हणून जो आसा न्ही सगळ्या प्रकारचे प्रयत्न हांवें करपाक जाय कारण तो म्हजो इश्यू तो तुमी केला हांवें करूंक जाय आनी ते हांव करत आसा लक्षांत म्हणजे त्या खातीर प्रयत्न करीत रावपाक आनी त्या खातीर आसा न्ही लोकसभा राज्यसभा मागीर राष्ट्रपती असायन केल्ले आसा त्यामुळे जावपाक जाय इतलें आमचें धारण आसा